मीन खणीचो वायट परिणाम सत्तरींतल्या पिसुर्ले आनी हेर सरभोंवतणीच्या वाठारांत रावपी लोकांच्या जिणेचेर जाला. तांचीं शेतां, उदक आनी हेर दिसपट्टे जिणेचेर तशेंच तांच्या पारंपारीक धंद्याचेरय परिणाम जाला. आतां परतून गोंयांत मीन खणी चालू जावपाचे आसात. त्या संदर्भांत मीन खणीच्या धंद्याक लागून नुकसाण जाल्ल्या सत्तरींतले लोक मीन खणीचे प्रतिनिधी, बिगर सरकारी संस्थेचे प्रतिनिधी, संबंदीत सरकारी यंत्रणे बरोबर वाळपयचो उपजिल्लो अधिकारी मंगलदास गांवकारान बसका घेवन म्हणणें आयकून घेतलां. तशेंच मीन खणीक लागून नुकसाण जालां आनी जावपाक शकता अशा वाठारांत वचून पळोवणी करपाचें आश्वासन उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलां. फोमेंतो कंपनी कडेन एक रिप्रेजेंटेशन येयलें, तशेंच लोकल विलेजर्स आसले तेजें एक रिप्रेजेंटेशन येयलें. देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई-ऑक्शन ओर, आणि I have immediately called out a meeting with the Fomento as well as the villagers, and I have listened to the problems of the villagers. Their demand is crop compensation loss जे आसले ते तांकां मेळूनासले. इवन द मायनींग फीड वॉटर रिलीज करूं ना म्हणटा ते, एंड सिल्ट मायनींग सिल्ट आसले ते. सो I have listened to both the parties, जे फॉमेंतोचे रिप्रेझेंटेटीव येयले तेंचे as well as the villagers, and also issue आसा तो कन्सर्न आमच्या डिपार्टमेंट हेडा कडेन पर्यंत पावयतलो, सो दॅट दीस ऑप्शन वील गो स्मूथली. हांगा मिटींग दवरलेली कंपनी शेजागोवा, विलेजर आमचे, पंचायत आनी आमचे जे कंपनीत कामाक भुरगे आसा बेकार जाल्या त्या भुरग्यांची. तेन्ना ते मिटिंगेक अशें जालें की कितें सोल्युशन येवना. डिस्कशन सगळ्यो गोश्टी जाल्यो की डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें कितें तरी आपूण तुमकां करुया. जे आमचे उदकाचे मेजर प्रॉब्लेम आसा, जे उदकाचेर आमी आमचे भाट भाजी बिजी लायता, ते उदीक आमी इमिडिएटली चालू करचें म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां. आनी कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक सांगलेलें आसा की ते उदीक चालू करात. त्या कारणान जर आमकां कितें तरी भाजी भाटाक घालून कितें तरी आमची उत्पन्न तयार जातली आनी आमची रोजी रोटी चलतली. त्या कारणान आमी आयज हांगा येयल्ले, आपयल्ले आमकां. दुसरी गजाल, आमकां 2 वर्सां जालीं 18-19 जे कंपन्सेशन आसलें शेताचें ते कंपनीन दिवंक ना. फॉमेंतो, शेजा आनी आर.एस. शेटे हेंच्यांचे ड्यूज आसा ते आमी सांगले. तशेंच फॉमेंतो कंपनीन जे भुरगे आसा कामगार ते आसले आहेत थंयसर, तेंचो प्रॉब्लेम आसलो, तांकां कामाचें काडलेलें आसा. आनी आयज तो ओवर थंयसर व्हरोन करता कामां, ते जे फॉमेंतो कंपनी आसा ई-ऑक्शनाक. आनी ह्यान पयलीं गव्हर्मेंटान सांगलें पर मंथ तांकां जे कामाचें काडल्या तांकां 5,000 आमी कंपन्सेट करतले म्हणून. ते आजून कितें तांकां दिवंक ना. आनी तेंची परिस्थिती अशी जाल्या ते ना घरकार ना गाडकार, तेंच्या कडेन कोणूच पळयना आनी ते फायनान्शियली सामके कॉलेप्स जाल्या. आतां तेंची अशी परिस्थिती जाल्या की तांकां जैतलो जाल्यार तेंची परिस्थिती ना त्या भुरग्यांची. आनी जी आमच्या गांवांत इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंयसर तांकां काम मेळना, कित्याक थंय काम दिना लोकल लोकांक. आमी वचत आसता थंयसर की खंय तरी आमच्या भुरग्यांक काम दिवचें म्हणून, पूण ते आमकां पंचायतीक निग्लेक्ट करतात, ते जाल्ले आसा. तेन्ना हेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवन आमच्या त्या भुरग्यांचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. परत विलेजरांचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करचो. कित्याक जवळ जवळ 93 कोटी नॉर्थाक आमचे मिनरल फंड आसा जो कंपनीनी दिल्लो आसा. तो पयशे ते इन्वेस्ट करीत जाल्यार आमचे लोक सर्वाय जाता, पूण ते पयशे इन्वेस्ट करूं सोदिना ते. कित्याक आमी जे आमचे प्रॉब्लेम आसले ते मिनरल फंडाक तांकां लेटर केल्ले आसा. तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर बेगीनात बेगीन कारवाई करून जे हे बेनिफिशियर आसा, जे लोक त्रासान पडलेले आसा, तांकां बेनिफीट कितें तरी दिवन सर्वाय करचे. नाल्यार ते पयशांचो उपयोग कितें, लोक मरतसून ते पयशे यूज करतले. तो पर्यंत सेकंड मिटींग आसतली, आपूण ग्रावंड लेवलार येवन पळयता कितें प्रॉब्लेम आसा ते. आमी ताका आमची वस्तुस्थिती सांगल्या, परिस्थिती सांगल्या गांवाची, कितें कितें जावं शकता ते. तेन्ना तेणी सांगलां आपूण येवन पळयता, परत मिटींग घेवया आनी परत तेजेर कितें तरी मार्ग काडया. आनी आतां मायन्स डिपार्टमेंट बी इनवॉल्व जातले भितर, आनी तेन्ना खंय तरी तेजेर खऱ्या अर्थान सोल्युशन येतलें. शेजा गोवान हात वयर केल्ले आसा की त्या इश्यूज आमकां लागना आनी लॉंग इश्यूज आसा, रेग्युलर मायनींग जावनी मागीर आमी करतले. पूण सद्या गेली 50 वर्सां ह्यो कंपनी आमच्या गांवांत आसा आनी ह्या गांवांत आमचो टोटल डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आयज पिवपाक लोकांक उदक ना, ही परिस्थिती आसा. आनी आज हे कंपनी हात वयर करता. आमी सरकारान जो रिलीफ दिवचे, आमी ह्यान पयलीं कलेक्टराक हें केल्लें, आमी शेतकाराच्या एक 2017 एक इंटरवेन्शन एप्लिकेशनूय फायल केल्लें हायकोर्टान. अजूनही रिलीफ लोकांक येवंक ना. आयज पिवपाक लोकांक उदक ना पिवतले जाल्यार, कित्याक बांयो सगळ्यो ड्राय जाल्ल्यो आसा. नळाक 1 ते 2 वरां उदक येता.
म्हणजे अशा परिस्थितीन लोक थंय आतां काम करतात रावतात आनी त्यांची सरकारान जबाबदारी घेवची आनी लोकांक जे आसा कंपेन्सेशन दिवचें.